daily wages. We are mobilizing, सगळ्यांक mobilize करतात. खंयच्याय गोंयच्या कॉन्शन आमी सोडचे ना. सगळे गोंयभर आमी भोंवन लोकांक सांगपाचे आहात कित्या खातीर ह्यो बंद जाता, कित्या खातीर ह्यो संप जाता. ह्यो संप अकॅडमीक संप न्ही. ह्यो संप आमकां संप करपाक जाय म्हणून उमेद आहा म्हणून ह्यो संप न्ही. ह्यो खरो म्हणल्यार संप फुडार येवजून विचार केल्लो संप. ह्या संपा फाटल्यान मोठे सारखे खूब गंभीर विचार आहा. कित्याक ह्यो संप जर जायना आमच्या कामगार वर्गाचो फुडार तो पावणे घाल्लो आहा ह्या मोदी सरकारान. गरिबांचो फुडार पावणे घाल्लो आहा. शेतकारांचो पण आनी बारीक जे कश्ट करपी लोक आहा तेंचोय फुडार पावणे घाल्लो आहा. बुद्धिजीवी लोकांचेर आक्रमण जावंक लागला. जे पळय आयज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट ताचेर कांय तरी ते दबाव घालूंक लागल्यात. सगळ्या वाटेनी एक नवं वातावरण तयार केला. आता जर कोण समजता की हे मध्य प्रदेश आणि 4-5 स्टेटीनी इलेक्शन जावन मातशे तरी लोकांक सुशेग मेळटलो म्हणून लोकांक अशे विचार करपाक जायना. कारण आता येवचे जे इलेक्शन आहा 2019 जर ह्यो बीजेपी सरकार परतून सत्तेर येयत आनी आपली प्रथा आनी आपली मांडावळ बदली ना जाल्यार लोकांचेर आनी मोठो आक्रमण करपाक ते भायर सरतले, आनी मोठो हमलो करूंक भायर सरतले. आनी ताका लोक आयज सारको त्रासांत आहा. लोक वळवळे काडटा, कश्टांनी जियेता. कॉम्रेड सुहासान तुमकां ऑलरेडी सांगला काय प्रश्न जीवन आवश्यक वस्तूंचे प्रश्न कशा भशेन वाडला. एलपीजी सिलिंडर 950 जाला काय जाग्यांनी. अशी परिस्थिती आयज लोकांचेर थापयला. आनी अशेंच जर चल्ले कश्ट करपी लोक, कामगार वर्ग, मध्यमवर्गीय लोक आनी जे पगाराचेर जगपी लोकांक मोठ्यांतलो मोठो फाल्यां धोको आहा. हेका लागून सगळ्यांनी उठपाचो अत्यंत गरज आहा. आनी ह्यो सरकार लोकांक फुडयता. इवन तुजे इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स जे आसा ते आता बदलूंक लागल्यात. 8 जानेवारी नॉर्थ गोवा टॅक्सी एसोसिएशनाचे टॅक्सीकार सपोर्ट करता. आनी सपोर्ट हेका लागून करता की ह्या स्ट्रायकान आमचो प्रश्न तेंच्यांनी मांडलेलो आहा. विथड्रॉवल ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी बिल 2014 आनी अमेंडमेंट ऑफ बिल 2017 जर जी आमचे जबरदस्ती जाता ते म्हणटा रस्त्यार सगळ्या भाशेच्यो गाडी चलता. प्रायवेट चलता, व्हेकल चलता, बस चलता, ट्रक चलता, टँकर चलता आनी व्हडले गाडयो चलता. तेतून आमची टॅक्सी चलता. पूण हेचून काडून बसींग आनी टॅक्सींग तेंच्यांनी स्पीड गव्हर्नर बसोवपाचे लॉ हाडला. जो म्हाका दिसता थंयसरूच फिट जायना. हे अशें दाखोवंक शकतात सोदतात टॅक्सी आनी बसीकूच एक्सिडेंट जाता. बाकीच्यो ज्यो गाडयो त्याच रस्त्यार चलता तांकां गव्हर्नन्स कित्याक नाका. हांव मागता सरकारा कडेन तेंच्यांनी सर्वे करची इन्शुरन्स कंपनी कडसून. बाबा वर्साक सगळ्यांक सुबेज खंयच्या व्हेकलांक, प्रायवेट व्हेकलांक काय पब्लीक व्हेकलांक एक्सिडेंट जाता आनी सगळ्यांक सुबेज तांकां पयशे कोणाक दिवचे पडटा. नाका तरेच्या पद्दतीन मिटर घालपाक तेंचेर आतां लायला. एक्चुअली गव्हर्नमेंटान आमकां रेट दिल्ली आसा पॉयंट टू पॉयंट. ती दिल्ली आसतना आनी मिटर घालपाची गरज ना. गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स तर्फे आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तुम्ही जाणा गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स इट इज अ जॉइंट प्लॅटफॉर्म ऑफ वेरियस मेजर ट्रेड युनियन्स इन गोवा. तशेंच ज्यो सामाजिक संघटना आसा, मास ऑर्गनायझेशन्स आसा, तेजो एक जॉइंट आनी युनायटेड प्लॅटफॉर्म. आणि ह्या युनायटेड प्लॅटफॉर्मान AITUC आसा, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, CITU आसा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन, BMS आसा, भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज असोसिएशन, INTUC, टॅक्सी असोसिएशन, नॉर्थ गोवा, गोवा ट्रेड युनियन्स कॉन्फेडरेशन आणि बाकीची साबार संघटना जे आयज
आयज कांय कारणा खातीर पावंक शकले ना, तरी आसतना गोंयच्यो सगळ्यो मास ऑर्गनायझेशन्स अँड ट्रेड युनियन्स आर जॉइंटली अंडर द प्लॅटफॉर्म ऑफ गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स. म्हळ्यार आयज आमी जाहीर करूंक सोदता की देशांत 8 आनी 9 जानेवारी 2019 म्हणजे येवच्या वर्सा देशव्यापी संप जावपाचो आसा. इट इज गोइंग टू बी अ जनरल स्ट्रायक ऑल ओव्हर द कंट्री. आणि हो जनरल स्ट्रायक जो जावन आसा हो ह्या सरकाराच्या आर्थीक धोरणाच्या विरोध करपा खातीर जनरल स्ट्रायक आसा. आणि नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स जे सेंट्रल ट्रेड युनियन्साचे एक प्लॅटफॉर्म आसा, जसो आमी गोंयांत केला तसो सेंट्रल ट्रेड युनियन्सांनी नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स प्लॅटफॉर्म केला. तितून हिंदुस्थानाच्यो साबार ट्रेड युनियन संघटना आणि सामाजिक संघटना एकठांय आसात. तांच्यांनी उलो दिला की देशांत 8 आनी 9 देशव्यापी संप जावपाक जाय.